आयताराच्या मिसाची वाचपां सादो काळ 5वो आयतार बी वो दुसऱ्या वर्साक। पयलें वाचप जोबाच्या पुस्तका वेलें वाचप अवेसवोर 7वो बोरली 1 ते 4 आनी 6 आनी 7। जोब अशें उलयलो, मनशाचें जिवीत ह्या संवसारांत एक बारादीक ओजें न्हय, आनी ताचे दीस कश्टावतल्या वावराड्याचे कशें न्हय। गुलाम सावळेक आशेता आनी वावराडी आपल्या दिसवड्याचें चिंता, तशेंच म्हाका रिकामे म्हयने फावो जाले आनी दुखी कोंती भायर म्हाका आनीक कांयच ना। अंतुर्नार पडून हांव चिंता केन्ना दीस उदेतलो, पूण रात सोरोन सोरोना सकाळ जायसर हांव सगलोच तळमळटां। विणप्याचे सुता गाडये परस म्हजे दीस बेगीन धांवले आनी बरबोसो दवरिनासतना ते सोल्ले। म्हजें जिवीत एक सुवास कशें आनी म्हजे दोळे केन्नाच खुशालकाय पळोवचे नात म्हूण उगडास दवर। देवाचें उतोरें। अंतर्गीत। जबाब सर्वेस्पराक वाखाणात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बोरीं करता। सर्वेस्पराक वाखाणात तो भोव बरो, ताच्या मानांक स्तोत्रां गायात। आमचो देव भोव मोगाळ, ताका आमी वाखाणूंक फावो। जेरुजालेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता, इस्रायलाच्या परदेशांक तोच परतून हाडटा। जबाब सर्वेस्पराक वाखाणात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बोरीं करता। फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बोरीं करता, तांचे गाय बांदून तो पिकयता। नोकेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला, दर एकाक तो नांवान वळखता। जबाब सर्वेस्पराक वाखाणात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बोरीं करता। तोर आनी बोलिश्ट आमचो सर्वेस्पोर, ताचे जाणवायेक मीत मेर ना। कालत्यांक सर्वेस्पोर उंच काडटा, नोस्त्यांक तोच जमनीर शेवटिता। जबाब सर्वेस्पराक वाखाणात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बोरीं करता। दुसरें वाचप बाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप अवेसवोर 9 बोरली 19 आनी 22 आनी 23। बाबा भयणीनो, शुभवर्तमान परगोडचें काम म्हटल्यार म्हाका व्हडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो। तें हांवें परगोड करिना जाल्यार म्हजें खोटा। म्हजे कुशेन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटली, पूण म्हजे कुशे विणेन हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभवर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुकट परगोडटां, तातूंतूच म्हजी मजुरी आसा। सगल्या मनशा संबंदी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जालां। असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक जालो। थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सगोट जालो। शुभवर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभवर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां। देवाचें उतोरें। उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय, ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो। सर्वेस्पराक जोय। शुभ वर्तमान। मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान अवेसवोर 1 बोरली 20 आनी 9 ते 30 आनी 9। देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुवावा सांगाती जेजू सामको शिमाव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो। शिमावाची सासू जोरान अंतुर्नार पडलोली आसली आनी तांणी ताका रोकडीच तिची खबर दिली। तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली। सांज जातूच दीस दारेर पडले उपरांत सगल्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसुल्ल्यांक ताचे सुरशी हाडली।
ताच्या दारार नगरभर लोक जमून केत जाली आनी जिन्सा बासांच्या खूब गोलीकारांक ताणें बोरी केली. जायते देंवचारूय काडले, तरी आपूण कोण तो तें जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुर्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. शिमाव आनी ताचे संगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटूच ताणें म्हटलें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्या गालिल्यांत भोंवून तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने